2022 भारतीय जनता पार्टीचं सरकार असतं. आय एप्रिशिएट द कॉन्फिडन्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, कारण हो जो कॉन्फिडन्स आसा तो काँग्रेसी कडेन तांची जी सेटिंग चल्ला तातल्यानसूच येता. आयज रवी नाईक जॉइन जालो. भारतीय म्हणजे जे काँग्रेसीचे फुडारी आसा ते हळूहळू जॉइन जाता. आज रवी बाब जॉइन जालो, फाल्यां दिगंबर कामत जॉइन जातलो. आणि आमी फाटले फाट पळयल्ले की रेजिनाल्ड बाब धांवन रातच्या काळखान पळटा आसतना भारतीय जनता पार्टीच्या फुडाऱ्यांक मेळून भायर सरता आसतनाय आमी पळयल्ले. चार्टर फ्लायटीन खंय वतालो ते ताणें सांगूं ना आमकां, फक्त प्रायवेट खंय तरी कोणी फ्रेंडान ट्रीप दिल्ली म्हणटा, पूण खंय ती कांय सांगूं ना. पूण हे प्रायवेट जेट सेटिंग्स आणि काँग्रेसीचे जे सेटिंग बॅकडोर सेटिंग चल्ला 2017 आणि 2019 आमी पळयलें की काँग्रेसीचे भारतीय जनता पार्टी कडेन सेटिंग हे चालूच आसा. प्री पोल पोस्ट पोल, आज प्री पोल परचेजिंग चल्ल्या आणि इट इज आय थिंक पीपल आर 100% sure that anything which is to support Congress means to support BJP. It's an alliance which is there, which is untold but unseen, but known by whole of Goa today, and we have seen it happening quite often. आम्ही तुका सांगले न्ही, सेटिंग ह्या 15 दिसांनी सेटिंग जाली न्ही, 1-2 आमदार गेले तांचे. आतां फाल्यां दिगंबर कामतूय वचपाचो आसा. गोंयभर खबर आसा रे. आरे तुवें 15 दिसान तुजे WhatsApp ग्रूप पळोवना, नांवां येवना, कोण मिनिस्टर खबर ना, सरकाराक बॉन्ड ना. त्याच खातीर म्हणटा न्ही बोर्ड नाशिल्ली पार्टी म्हणून, बोर्ड नाशिल्ली, लज नाशिल्ली पार्टी म्हणून. हें म्हणपाचें कारण इतलेंच आसा, कारण एक बायलेची जी मॉडेस्टी आसा ताका जर इम्पॉर्टन्स तुमी दिना जाल्यार तुमी सरकार कसले चलयतले. आज तुमी जे स्किम्स काडटा वेगवेगळ्या बायलां खातीर, इफ यू कॅनॉट प्रोटेक्ट हर मॉडेस्टी, वॉट एक्झाम्पल आर यू सेटिंग? यू कांट ट्रेस दॅट वुमन. हॅव यू नॉट रजिस्टर्ड एन FIR? प्रश्न आसा म्हाका, हो प्रश्न परत एकदा करता. वाय नो FIR इज रजिस्टर्ड टील टुडे? वाय पुलीस आर नॉट एक्टिवेटेड? तुमकां दिसता ताणें कित्याक दिवपाचें? यू नो हू इट इज. ओके, दिसता तुमकां तकली ना, युअर इन्वेस्टिगेशन हेज फेल्ड. हॅव यू ट्रायड अँड रजिस्टर्ड सम FIR अँड ट्राय टू फायंड आउट वॉट द विमेन्स वोज आर? कितें चल्लां रे आज? कितें चल्लां? फूल गोंयांक खबर आसा. लोक नांवां घेवन घेता मरे कोण मिनिस्टर तो. ताका प्रोटेक्ट करपा खातीर, पॉलिटिकल तुमचे एस्पिरेशन्स आसा प्रोटेक्ट करपा खातीर तुमी हें करता. दिस इज एब्सोल्युटली शेमफूल. एज अ गोवन आय फील अशेम्ड, अँड एज वुमेन आय थिंक ऑल वुमेन ऑफ गोवा शूड फील अशेम्ड अबाउट इट, इरिस्पेक्टीव ऑफ दर पार्टी आयडियोलॉजीज. लज दिसपाक जाय सरकाराक हे अशें करता आसतना, आनी स्पेसिफिकली वेन चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ गोवा. प्रूफ कसलो जाय तुमकां? अमित, आता तुम्ही ओल्ड गोवा हेरिटेजचा इश्यू घेतला, पण आता हे प्रकरण मागचे 15 दिवसापासून गोंयांत गाजता. तुम्ही ते फाइंड आउट केलं? आम्ही ट्राय करता, ती बायल मेळना आमकां. कोण जाण आनी खंय उडयला ताका व्हरून. सेम स्टेटमेंट दिता, कंप्लेंट घेवंक ना कोणाची. कंप्लेंट कित्याक घेवपाक जाय? कायदो, व्हॉट इज FIR? First information report can be what is first information report? I think he should ask his advocate general and other lawyers. It is a big group of lawyers who are there, very intelligent lawyers. We have a very intelligent advocate general. Please ask his opinion whether you need to file a complaint. म्हणजे कंप्लेंट केल्यार खून जालो जाल्यार कोणी तरी वचून कंप्लेंट करची पडटली, खून जालो म्हणून, म्हजी रेप जाली म्हणून. कायदो कितें म्हणटा? कायदो म्हणटा एज सून एज यू गेट एन. सीएम म्हणटा मोडूसच कोणा ती बायल फुडें येवंक ना, कंप्लेंट येवंक ना. अरे गोंयकार पिशे, गोंयकार पिशे. तुम्ही सर्च केले कोण आसा ती तुमच्या आमकां खुबशे हिंट्स मेळ्ळा. वी कॅनॉट डिस्क्लोज एनी नेम्स. इट्स अगेन्स्ट द लॉ टू डिस्क्लोज एनी नेम्स. एवरीबडी नोज, होल ऑफ पर्टिक्युलर तालुका नोज where it is happened. Everyone knows. आणि काँग्रेस पार्टीक एक प्रश्न करूंक जाय आशिल्लो, why did you not register an FIR and call him? Party president of Congress should have been called for a statement by the police that if you know such a victim exists, if you know that there is a crime which is heinous, which is a cognizable offence, which attracts section 376 of IPC, you should have called him, recorded his statement, and if he is not disclosing, then it is destruction of evidence. He should also be charged under 290. Why are you not doing that? You have done this before. We have examples of doing this. I am not talking in air. I am talking about law. And as a home minister, it is the duty of the chief minister to protect
लिगली एनी सँक्टिटी ऑफ एनी वुमन, देर मॉडेस्टी. सो जर हे इन्फॉर्मेशन आसा अवेलेबल, नाजाल्यार तो पार्टी प्रेसिडेंट फटींग जालो. लेट द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस से हांवें म्हणिल्लें तें फटींगपणां म्हणून, ऑर गेट द जस्टीस टू दॅट वुमन.